म्हादय ट्रिब्युनलाची टीम आज बांडुरा प्रकल्पाचे इन्स्पेक्शन करता। टीमीन कळसा हलतरा धरण प्रकल्पाच्या कामावयल्यान कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यांक उजरावन काढले। ह्या प्रकल्पाचे काम अजूनही चालू आशिल्ल्यान ताची जाप टीमीन अधिकाऱ्यांक विचारली, मात तांकां सारकी जाप दिवप जमले ना। ट्रिब्युनलाचे टीमीन कर्नाटकातल्या मलप्रभा कालव्याचे इन्स्पेक्शन केला। थंयच्यो 4 पंचायती ह्या प्रकल्पाक विरोध करतात। न्यायाधीश जे.एम. पांचाळ्याच्या फुडारपणाखाला म्हादय ट्रिब्युनलाची टीम गोय आणि कर्नाटकातल्या म्हादय शिंपणावळ वाठारांची पळोवणी करता। टीमीन गोयच्या वाठारांची पळोवणी केली। आता मेरेन एमपीटी सावन मोल्ल्या, विर्डी, ओपा, गांजे, हंजुणे ह्या धरण प्रकल्प वाठारांचे टीमीन इन्स्पेक्शन केला। सध्या ही टीम कर्नाटकात आसा। मंगळारा म्हादय ट्रिब्युनलाची टीम कर्नाटकात पावली तेन्ना कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यांनी ताका ढोल ताशांनी जंगी येवकार दिलो। तांचे वांगडा गोयचे एजी आणि कर्नाटकातलो एजी आसलो। टीमीन कर्नाटकातल्या हलतारा, कळसा धरण प्रकल्प आणि मलप्रभा कालवो वाठाराची पळोवणी केली, पूण कर्नाटकातल्या कळसा हलतारा धरण प्रकल्प सुवातेर काम चालू आसा म्हणपाचे ह्या टीमीक कळ्ळे। ताचे वयल्यान टीमीन कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यांक उजरावन काढले। ह्या कामा खातीर पर्यावरणीय दाखलो आसा काय ना ताजेरय टीमीन जाप मागली। ताजेर अधिकाऱ्यांकडे जाप नाशिल्ली। There are 60 more which are in the. They are absolutely outside record, nothing as such. When you are constructing, you are constructing without permitting any data to that either to the tribunal or to CWC. The sympathy, equity, urgency, all these very good words. But legality is more important. Sanctions, More important. Otherwise, we'll treat it as a stillborn child with absolutely no conception. What we are doing is within our rights. Absolutely no illegality in our construction. That would be a good defense. That's it. And it is the national water policy that the first charge on water is for drinking water. Even across the basin. We are going to satisfy the honorable tribunal that we are within our rights. असा कर्नाटक सांगता की आमच्या राष्ट्रीय जलनीती धोरणात पिवपाच्या उदकाक प्राधान्य आसा, पण पिवपाच्या उदकाक जरी प्राधान्य असले तरी एक नैसर्गिक प्रवाह जो अभयारण्य कडेन वयता ते पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रांत चल्लेले आसा आणि ते कामकाज सुद्धा पूर्णपणे बेकायदेशीर आसा। कर्नाटकातल्या 4 पंचायतीचो म्हादेवेल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाक विरोध आसा। हे विशयी टीमीक निवेदन दितले अशें पारवाड पंचायतीच्या सरपंचान सांगले। ह्या प्रकल्पाक आमचो तीव्र विरोध आसा। आम्ही आताच ज्येष्ठ आमचे आमदार साहेब आमकां आता आमच्या संपर्क साधून आमच्याशी गेले, त्यांच्यानी आमचो एक समज जाल्लो आसा। ही टीम बेरेस्तारा भांडुरा धरण प्रकल्प वाठाराची पळोवणी करतली। गोया उपरांत आता कर्नाटकांतले अधिकारी प्रकल्पा खातीर किल्लो लडयतात। प्रकल्पाचे काम कर्नाटकान बरेच फुडें व्हेला हाजो अदमास पयलेच दीस ट्रिब्युनलाच्या टीमीक लागलो, पूण निमणे टीम रिपोर्ट कितें दिता ताजेर गोयचो आणि म्हादयचो फुडार थारतलो। प्रुडंटा खातीर उदय परब। आम आदमी पार्टीन गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या। पार्टीची दिशा थारोवपा खातीर आयज सांजे पणजे आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा आपयल्या। पक्षान लोकसभा वेंचणुकेक रावंक सोदपी आम आदमीचे अर्ज मागयल्यात। लोकूच पक्षाचो उमेदवार थारायतले। आम आदमी पार्टीन लोकसभा वेंचणुकेची गोंयांत तयारी सुरू केल्या। पक्षाची दिका थारोवपा खातीर बेरेस्तारा पणजे आझाद मैदानार आम आदमीची बसका आपयल्या। To invite all the Aam Admis of Goa to Azad Maidan tomorrow Thursday at 5 p.m. Azad Maidan in Panjim tomorrow at 5 p.m. to express their views regarding the state of affairs in Goa. The Aam Admi Party has already launched in Goa. We have already declared that we will contest both Lok Sabha seats in 2014, and we request all Aam Admi of Goa to come in and express their views and tell the Aam Admi Party how they should continue, what platform they should contest on, and what issues they should take up. लोकसभा वेंचणुके खातीर कोणे आम आदमीन अर्ज करूं येता। Anybody who is interested and feels capable is free to apply. We will have at least 2 levels of screening committees, which will be announced later, which will go through all the applications, and after candidates are shortlisted, again we will go to the people and ask if we have made the right choice. Only then officially Aam Admi Party candidates would be announced. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। दुकराक धरपा खातीर लायिल्ल्या फाशांनी सापडून गंभीर जखमी जाल्ल्या बिबट्याक बुधवारा दनपारां मरण आयलें। सत्तरी तालुक्यांतल्या मोर्ल्या ही घडणूक घडली। फाशांनी बिबटो सापडला म्हणून लोकांक बुधवारा सकाळीं दिसलें। लोकांनी राना खात्याच्या अधिकाऱ्याक आपयले।
बिबट्यान पळून वचपाचो यत्न केल्ल्यान फाशे पोटा भोंवतणी घट्टाळून तो सामको जर्जर जालो. उपचार चालू आसतना तो मेलो. मोल्लें देऊळवाड्यार दुकर धरपाक कोणे तरी फाशें लायिल्लें. ह्या फाश्यांनी दुकराच्या जाग्यार बिबटो सांपडलो. बुधवारा सकाळीं लोकांक हो बिबटो दिसलो. जिवाच्या आकांतान पळोवन वचपाचो तो यत्न करतालो. ताका लागून फाशें ताच्या पोटा भोंवतणी घट्ट जालें आनी बिबटो सामको जॅम जालो. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताची सुटका केली. उपचार चालू आसतना बिबटो मेलो. भायर स्नेर तेंच्यांनी लोकांनी स्कुटरीचो केबल वापरून स्नेर मांडलेलो. मे बी रानडुकराक आसूं शकता ऑर सर्टन स्मॉलर एनिमल्साक. मेल लेपर्ड आनी लोकांनी मातशें हेल्प केलो हितून इन्फॉर्म करपाक. दॅट एप्रिशिएट करपाक जाय. कंडिशन मातशें तेजें क्रिटिकल आहा कित्याक स्नेरान सांपडल्या कारणान ताणें खूब स्ट्रगल केला. सो ब्रिदींग मातसो प्रॉब्लेम जाला ताका. स्नेर ताका पयलीं छातयेक लागलेलो तो, मागीर स्लायड जावन पोटाक लागला. सो दोन कडेन ताका स्नेर लागला. त्या खातीर मातसो क्रिटिकल आहा. पळोवया आतां कितें ट्रिटमेंटान कितें. मोल्लेच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.